नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या समेस्त पळोवप्यांक पास्कांची परबी. नदर मारूया राज्यातल्या महत्वाच्या घडामोडींचेर. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि राज्यपाल सत्यपाल मलिक हांच्यांनी गोंयकारांक पास्कांची परबी भेटयल्या. कोरोनाचो संसर्ग वाडचो न्हय म्हण लॉकडावन 30 एप्रिल मेरेन वाडयला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्स जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कळयला. सोशल मीडियावेल्या चुकीच्या म्हायतीक जनतेन बळी पडचे न्हय. दोतोरांचो सल्लो पाळचो. मंत्री मायकल लोबोची म्हायती. डॉ. आंबेडकर जयंती फक्त समाज कल्याण संचालनालयात मनयतले. कोरोना दुयेंसा खातीर यंत्रणा उबारपाक गोंय सरकारान खंड निधीचो वापर करप चुकीचे. सरकाराकडेन बरे सल्लागार नात म्हण आमदार रोहन खंवटेचो आरोप. कठीण परिस्थितीत गरजेवंत लोकांक मजत करपाक मुखेलमंत्री सावंत हांणी खंड निधीचो वापर करपाचो निर्णय घेतला. हातूंत कांय चूक ना सांगून मंत्री लोबोन खंड निधीच्या निर्णयाक येवकार दिला. बागायतदार बाजारांत जाय तितलो सांठो आसा. 15तल्या 12 आस्थापनांनी काजू घेवपाक सुरवात केल्या. तशेंच विदेशांतल्या युवकांक हाडपाक प्रक्रिया सुरू केल्या म्हण म्हायती नरेंद्र सावयकरान दिल्या. सगळ्यांनी एकठांय येवन ह्या संकटाक तोंड दिवचें म्हण पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन भारतीयांक उलो केला. गोंय राज्य सहकारी बँकेक 37 कोटी फायदो. 2006 ते 2007 सावन आशिल्ले 100 कोटीचे लुकसाण भरून काडले. चालू आर्थीक वर्सा 13 कोटीचे लुकसाण भरून काडून बँक पुराय फायद्यात हाडपाचे लक्ष आसा म्हण बँक वेवस्थापनांनी म्हायती दिल्या. लॉकडावनाच्या काळात नुस्तेमारी आनी नुस्तें विकपाक केंद्राची परवानगी. विक्री खरेदी करतना सुरक्षीत सामाजीक अंतर दवरपाचें आवाहन. कोरोना दुयेंतीचो आंकडो आतां 6 वेल्यान 2 पावलो. 4 जाण बरे जाले. 6 जाणां मदल्या 4 जाणांचो अहवाल नेगेटिव्ह आयला. ते पुराय रितीन बरे जाल्यात म्हणटकच 7 नेगेटिव्ह केशींतल्यो फक्त 2च केशी गोंयांत आतां नेगेटिव्ह उरल्यात म्हण भलायकी मंत्र्यान म्हायती दिल्या. शेनवारा मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे. लॉकडावन कायम, सरकारी कामकाज सुरू. गोंयान मागणी केल्ल्या प्रमाण केंद्र सरकारान नुस्तेमारी करपाक सूट दिल्या. ते खातीर नुस्तेमारी सुरू जाल्या. मास्क उपलब्ध करतले. मास्क घातल्या बगर भायर वचूंक मेळचे ना हो निर्देश लागू जावं येता. 170 ग्रामपंचायत तशेंच सगळ्या पालिकांनी मान्सून पूर्व कामाक सुरवात जाल्या. स्थलांतरीत मजुरांक तांच्या राज्यांत धाडपाचेर केंद्राकडल्यान निर्देश येवपाक शकता. एपीएल कार्ड धारकांक उण्या दरांत कड्डाण नागरी पुरवण खात्यामार्फत दितले. पंतप्रधान मोदी कडेन जाल्ली व्हिडिओ कॉन्फरन्स 3.5 वरां चल्ली. 30 एप्रिल मेरेन लॉकडावन उरचें अशें केंद्राक कळयलां म्हण मुखेलमंत्री सावंतान सांगलां. तशेंच सोमार मेरेन केंद्राची मार्गदर्शक तत्वां येतलीं. मुखेल सरकारी कार्यालयां सोमारा सावन सुरू जातलीं. बुधवारच्यान सरकारी कामां सुरळीत जावची अशी मुखेलमंत्र्याची अपेक्षा. प्राथमीक भलायकी केंद्राची ओपीडी सोमारा सावन सुरू जातली. कोरोनाची लक्षणां दिसून आयल्यार गोमेकोत धाडचे म्हण मुखेलमंत्र्याचो आदेश. कर्नाटक आनी केरळ सोडून हेर वाठारांतले चिकन गोंयांत हाडपाक परवानगी. कम्युनिटी सर्व्हे फुडाराक उपेगी पडटली. ह्या सर्वेक्षणा उपरांत गोंय सेफ हें सुद्दां आमी जाहीर करपाक शकता. देशांत हेर राज्यांनी ही सर्व्हे केल्या. राज्यांत कापणी हंगामाक सुरवात जाल्या. लोकांनी थळाव्यांचो आदार घेवन कापणी करची. मालवाहक रेल्वेन जर कोणीय गोंयांत आयले तर तांकां आडायतले. 3314 परदेशी पर्यटक गोंयांतल्यान आपल्या देशांत गेले. 300 ते 400 विदेशी पर्यटक अजूनही गोंयांत आसात. इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटी स्थापीत केल्या. 15 दिसांनी पयलो रिपोर्ट मेळटलो. कोविड रिलीफ फंडात आतां मेरेन 8 कोटी रुपया जमा जाल्यात. सर्वे खरी म्हायती दिवची. तांकां घरांत घेवन म्हायती दिवपाची गरज ना. भायरसून कोण आयलात आनी प्रवास इतिहास लिपोवचो न्हय म्हण म्हायती मुखेलमंत्र्यान दिल्या. आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटेस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.